फाटल्या मिटिंगेक हांव येवंक शकलो ना ताका माफ करा. ह्या मेळाव्याचे आयोजन करणारे सगळे आमचे सगळे चिंबलवाशी आणि तुम्ही सगळे लोक आजूबाजूक असले मॉलचे नाव कितें? युनिटी. मॉल युनिटी असा हे दाखोवपा खातीर की मॉलवाले आणि सरकार हेची युनिटी असा हे दाखोवपा खातीर त्यांचे नाव युनिटी असा. बाकी तांकां आनी कांय पडलेलें ना. एक लागून ताणा खुबश्यो गजाली अश्यो आसात की ज्यो तुमच्या समोर दवरपाक सोदता. पूण वत इतकें आसा की त्या वतान सगळ्या लोकांक त्रास जातलो. म्हणजे वताचो त्रास सहन करपाक तुम्ही तयार आसात पण हो त्रास सहन करपाक तुम्ही तयार ना हे आजच्या जमलेल्या लोकांच्या कडल्यान समजून येता. ह्या सरकारान एक स्कीम काढली. स्कीम कितें काढली? माझे घर. कितें काढली स्कीम? माझे घर. पण असो खंयचोच गांव दाखया ज्या गांवान घर ना. म्हणजे माझे घर म्हणणाऱ्या सरकारान प्रामाणिकपणान जर ते माझे घर म्हणटा जाय जाल्यार माझे गांव म्हणणाऱ्या लोकांच्या फाटल्यान उबे रावपाक जाय. माझो गांव असल्या शिवाय माझे घर असणेच शक्य ना. चिंबलकार जे आज लढतात तो माझो गांव म्हणून लढतात आणि घर म्हणून ही नाटकां सरकार करता. माझे घर म्हणून नाटकां. म्हणून ह्या नाटकापासून आम्ही सावध रावपाक जाय. 2027चे इलेक्शन येता त्याच्या खातीर तांकां घर जाय. सत्तेचे घर जाय आणि दुसरें कांय नाका. पण गांवांचे मागीर ते हरमल आसूं हांगा आसूं तेवटेन सावथाक आसूं कोळशाच्या नदीक सगळी कडेन हेच चालू आसा. म्हणजे परिस्थिती आमची अशी आसा की सरकार जे आसा ते कोणाच्याच काय आयकून घेवपाक तयार ना. हेचें कारण अशें आसा की हांगासरलें जे सरकार आसा ती बावली. ही फक्त बावली. तिची चावी दिल्लीक आसा. दिल्लीक जो होम मिनिस्टर आसा तो चावी फिरयता. त्या प्रमाणे ही हांगासरली जी सीएमची बावली आसा ती नाचता आणि ते काम करता. हे म्हाका खबर आसा. पक्के खबर आसा. रुद्रेश्वराची आठवण करा तुम्ही. एका राती भितर रुद्रेश्वर उडयले गेले. कित्याक गेले? दिल्लीकसून अमित शहाचो फोन येयलो. म्हाका बाकीचे काय लागना. तू आजच्या आज ते उडोवपाक जाय. कळ्ळें? खापरेश्वरचे आणि तेणे ते ताबडतोब उडयले. म्हणजे चावी कोणाकडे आसा? तुमकां दिसता आमचे सरकार. म्हणजे तुमचे सरकार न्हय. तुमचे सरकार असले जाय जाल्यार आज तुमकां वतान अशें येवन बसचें पडचें नासलें लढाई करपा खातीर आपलो गांव वाचोवपा खातीर. हे तुमचे सरकार ना. हे पयशेवाल्याचे सरकार. हे भांडवलदाराचे सरकार. हे दिल्लीचे जे लोक आसात त्यांचे सरकार. आणि आज सगळे नाईट क्लब आसात त्यांचे जे सगळे परवाने रद्द केले ते सगळे एका दिसा भितर त्यांच्यानी परत आता असे सुरू केले. 25 लोक मरता तरी आसतना ह्या सरकाराक कांयच दिसना. तर तुमचे कितें दिसतलें? पण शेवटी हे सरकार हे पयशा खातीरच आसा. हांव तेचेर डिटेल उलयना. पयशा खातीर आसा. आणि महत्वाचे म्हणजे तुम्ही तळ्या खातीर जेन्ना लढाई करतात तेन्ना तुमच्या तळ्याच्या विशयी पाण्याचे जागा आसा आणि तो पाण्याच्या जागा म्हणजे एक स्वतंत्र इकोसिस्टम्स आसा. स्वतंत्र इकोसिस्टम हे तळे लक्षात दवरा. गोंयची 96% ऑफ द टोटल जिओग्राफिकल एरिया इज द कॅचमेंट ऑफ ऑल द वॉटर बॉडीज. असा की 96% अशा प्रकारची जमीन असा जी 3702 अशा प्रकारची आमची जिओग्राफिकल एरिया असा. त्याच्यापैकी 3552 स्क्वेअर किलोमीटर जे असा ती आमच्या वॉटरशेड म्हणून येता. म्हणून सरकारान जे धोरण दवरलें हांव विरोधी पक्षाचे नेते आमचे आसा हांगासर तांकां विनंती करता. वॉटर बॉडीज कडेन फक्त 50 मिटराचो बफर झोन उपयोग ना.
तर त्याची कॅचमेंट एरिया राखपाक जाय. कॅचमेंट एरिया जर राखली जाय तरच ती वॉटर बॉडी सुरक्षीत उरतली, तुमच्या तळे सुरक्षीत उरतले. हांव जास्त उलयना. तुम्ही म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल हांव तुमचे आभार मानता. धन्यवाद.